Sacramenta साक्रामेंतान रावलेले जिसूक ह्या वेळार आमी पळयता. पयले सुवातेर आमची मान बागोवन आमच्या जीवदातराक, आमच्या मुखार आसलेले जिसूक, देवाच्या पुताक ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे मुखार तो आजीस जाला. आपलें दर्शन दिवंक, आपलो वेळ आमकां दिवंक, आपलें आजीरपण आमचे सवे सारूंक तो आयला. विनम्र काळजान आमची मान बागोवन ह्या आमच्या दोनयाक, आमच्या जीवदातराक पोरणी पाठ आनी नमस्कार आमी करुया. नमस्कार तुका नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. जेजू आमचो जिवाचो, आमच्या जिविताचो माज, ह्या वेळार आमचे मुखार तो आसा. आमी ताचे मुखार आसा. ताच्यो शेळयो, तो आमचो गवणी, तो म्हाका चोरयता. ताचे शिवाय आमकां आनी कित्याचीच गरज ना. कांयच आमकां उणें ना जेन्ना हो सोमी आमचे सांगात आसा. गवड्या भाशेन चोरवाक तो आमकां व्हरता. आमच्यो गरजो तो अडकता. आमच्या जिवितान येतले कोश्ट, आटेविटे, त्रास, संकोश्ट ताचे मुखार आमी दवरुया. कांयच आमकां उणें जावचें ना. जरी ह्या सोम्याक आमी आमचें समर्पण केलें जाल्यार. म्हज्या जिवितान दर दिसाक, दर एक घडयेक, दर एक तासाक आमकां संकोश येतात, दुबाव येतात, आडखडी येतात. सोम्या तुज्या पांयां थोडो आमी दवरता. खुशाल आमी आसूंक तुजो आवडो. शांतीन आमी जिवंक तूं आशेताय. उदीक आमचो बाबाट गोट करून, आमचो बाबाट खोलावंक, आमची नवसोदणी जावंक तूं दिसपोटी तुजें उतर आमकां दिताय. जायते फावटी घडयेक विसरता तूं आमचो गवणी म्हूण. ह्या वेळार आमी गीत गावया. सोमी
म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना जालां. सुमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. सुमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. सगळीं म्हणया सुमी कांयच म्हाका उणें ना. सुमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा तूं सुमी म्हाका विसो दिता. प्रशांती तोडूतका तूं सुमी म्हाका पोवन व्हरता. परतून एकदां पांचवो चोरो मेळटा तूं सुमी म्हाका विसो दिता. प्रशांती तोडूतका तूं सुमी म्हाका पोवन व्हरता. सुमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. सुमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. आनी एकदां म्हणुया सुमी म्हजो गोडी. हालेलुया जेजू दिनवास तुका कांयच म्हाका उणें ना. वाखाणली तुका जेजू. सुमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. आमच्या आत्मविस्तार म्हणुया हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज यू जीसस. सारगा तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. वाखाणली तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळीं बरोबर म्हणुया हालेलुया 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 हालेलुया. वाखाणली तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका बापा. आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. आर्गां तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. व्हडल्या तड्यान म्हणुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. Praise you, shabala bala 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 bala. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this beautiful moment. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Argantuka Jesu, Argantuka Jesu. Argantuka Jesu karzanta. Argantuka Jesu. Argantuka Jesu. Argantuka Jesu karzanta. सगळी म्हणूया Argantuka Jesu. Argantuka Jesu. Argantuka Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Argantuka Jesus. Argantuka Jesus.
आर्गा तुका जेसू दिनवास तुका म्हणूया दिनवास दिनवास तुका जेसू दिनवास तुका जेसू काजांता दिनवास तुका. Thank you Jesus, praise you Lord, praise you Jesus, thank you for this beauty. Moima tuka Jesu, moima tuka Jesu, moima tuka Jesu kasanta, moima tuka Jesu, moima tuka Jesu, moima tuka Jesu kasanta. सगलो आवाज आमी बंद करूया. आमचे दोळे हात विस्तारून जेसूचेर दवरुया. तो म्हाका पळयता, हांव ताका पळयता. तो म्हाका आयकता, हांव ताका आयकता. तो म्हज्यो मनाची म्हजी चिंतना पारखिता. तो म्हज्यो मांडण्यो जाणा. ओगी रावन जेसूक आमी पळोवया. जेसूच्या काळजा सारकी आमचे काळीज जावं आमी गायन करतले. बागेंतल्या फुलां मोदें बागेंतल्या फुलां मोदें घोडींतल्या झाडां मोदें कोणीतल्या दादू मोदें ईश्वरा सोदेलेने. C6 जेसूच्या काळजा सोवे बेटोयता काळीज मोशे जेसूच्या काळजा सोवे बेटोयता काळीज मोशे. दुसरो वेस दोर्याच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर राजाच्या तेव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें. सगळीं म्हणुया जेसूच्या काळजा सोवे
म्हणूया. जेजूच्या काळजा सोवे बेटोयता काळीज मोजे. जेजूच्या काळजा सोवे बेटोयता काळीज मोजे. जेजूच्या काळजा सोवे आमचे काळीज आमी भेटोवया. इमाकुलाद सायबिणीची हे दिसांनी आमी नोवेना करता. त्रिदूम 3 दिसांची नोवेना. सायबीणबाये भाशेन आमी निश्कोडूंक आमी उदीक पातकां मेकळी जिवंक दिसा दिसपोटे आमच्या जिवितान दर एके घडयेक आमी प्रयत्न करूंक देवचार आमकां ताळणीत घालता तेन्ना आमचे वंदावण्यो आमची चिंतनां वायट रस्त्यार वेता तेन्ना आमी हेच सायबिणीची मजुरी घेवंक जेजू तो आमकां शिकय. तिच्या पुतान आज्ञा दिल्या आनी दर दिसाक सायबीण माय तेर्साच्या मागण्या उदेशी सैतानाची राड झुजूंक आमकां उलो मारता. आपल्या पुताचो मोग करूंक दर दिसाक आमचे खातीर ती आपल्याच पुता लागीं विनवती करता. दर दिसाक बापा मुखार ती उबी आसा. आपली पुताचे आज्ञा प्रमाणे सोडवणीच्या वावरान दिसपोटी ती गोल जाल्ली आसा. खरेंच आमच्या जिवितान तिचो आलाशिरो आमकां मेळूंक आमच्या जिवितान तिचो आसरो आमकां फावो जावंक आमी जें कितें करता तें आमकां उदीक आनी उदीक फायद्याक पडूंक जावं आमचे उत्मीक वाटेन जावं आमच्या हेर कारबारेंत मारयेन आमकां जेजू सोबे आमचो बाबार्थ उकोंड करून व्हरूंक आनी उदीक बाबार्थान रिगून आमी जेजूचे लागशिली पाटलावदारा कशी चलून वचूंक आमकां कृपा मागुया. दिमी घालुया, आमचे हात विस्तारुया आनी किरीत भाशेन तेच माये लागीं हे वेळार आमी विनवती करुया. मोगाळ माय आमची दाय तुरा Maye
सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आयचे मिसाच्या बलिदानान किरीत भाशेन कॉन्फ्रारीच्या वांगड्या खातीर आमी मागतले. मारयेन केलें तशें पवीस सोबेन नवेपण हाडुया हो आयचो विशय आसा. किरीत भाशेन ह्या सगल्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया. आयचे दिसा किरीत भाशेन राखी फेर्नांडीस आपल्या जल्माचो दीस भेटयता, तशें प्रेसी सोजाय आपल्या जल्माचो दीस भेटयता. तांचे खातीर आमी मागुया देवान तांकां राखून बरी भलायकीन सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. आज आमचे मदें फादर गाल्दीन मोंतेरो आसा. वळखतात जायतीं जाणां. तो पिलास संस्थेचो आदलो सुपिरियर जनरल, वडील पिलास संस्थेचो आदी. आतां रिटायर्ड जाला, बस पागारी म्हणटात आमी, रिटायर्ड जालो म्हणटच आतां आश्रमान आसा. पूण किरीत भाशेन आपलो वावर जेजूच्या मोड्यान तो करता. किरीत भाशेन ताचे खातीर आमी मागुया देवान ताका आशिर्वादान भरूंक. आपलो वावर ताणें विस्वाशीपणान करता तो देवान ताका उदीक भलायकी दिवन बरे तरेन ताका राखूं आनी सांबाळ म्हूण ताचे खातीर मागतना. फादर, तुका आमचे फिरगोजेन मागीर मोगाचो युखार उदीक आनी उदीक देवान तुका देवाचें उतर पुरगोटूंक आनी जो वावर तुवें केला ताचेर आनी उदीक तुका भलायकेन धरून बरो ह्या फुडें वावर करूंक तुका धरूं म्हूण आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावां भयणींनो, नोवेनाचो दुसरो दिसाचो विशय जावन आसा. मारयेन केलें तशें पवित्र सोबेन नवेपण हाडुया. देव बाप रोचता जाल्यार देव पूत सोडयता आनी देव पवित्र आत्मो पवित्र सोबा चलयता. मुनिस्कुला वरवीं पवित्र आत्मो ही पवित्र सोबा फुडें व्हरता. जितले आमी वडिलांनी दिल्लें नवें मन आपणावतां तितली पवित्र सोबा जिवाळ जाता. तशेंच तिचे मिसांव फोलादीक आनी अर्था बरीत जाता. तर हे पवित्र मिसाचे संबोधनेक आमी दर एकल्यान जे नवेपण पवित्र सोबेंत आसा तें मानून घेवंक आनी सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा आनी बोल मागुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी हांगासर एकठांवल्या आनी कित्याक तें तुमी जाणात. ही भेट करूंक कोणाची भेट आमी कोत्ता आतां, त्याच जेजूची. आनी कोणाक ही भेट आमी करता, ही भेट आमी जेजूची कोत्ता, तीच सुर्गीच्या बापाक. जेजून आपली भेट केली कुर्सार 2000 वर्सां आदीं. आनी तुमी गोडे म्हणटलेत ती आदली भेट 2000. पूण आतां जेन्ना आमी हो येवन समर्पिता तेन्ना पोत्तून जेजू आमचे मदें तीच आपली भेट बापाक कोत्ता. तो कुर्सार मरता आनी ह्या ताच्या मरणा वरवीं आमकां ताचें जेवणपण नवें जिवीत फावो जाता. ही ती एकेरीत मोगाची भेट, एकवटाची भेट. तर हे भेटेक तयारी कशी? जायते फावटी आमी घडये बसान वयता वो ट्रेनीन वयता आनी आमचें जिवीत सुळसुळीत कशें धांवन 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 भितर सतलेत दिंबी ते आमी जाणा दादरे सांकिस्तांव लागून ओदीच बी दिंबी मोडटालेत. हे मीस जावंक फावना एक संवय कशी. पूण केरीतपणी ही भेट जेजूची आमी स्वर्गीच्या बापाक भेटयता ती. हे तयारी कशी? इल्लोसो वेळ
आमचे दोळे आमी धांपूया आनीक आमची तयारी करूंक जाय. आनी तयारी म्हणल्यार ही भेट जावन दी आमच्या काळजाची भेट, न्हय फकत उतरांची, न्हय फकत गायनां करून, पूण काळजांतल्यान आमी जेजू बरोबर आमकांय सुर्गींच्या बापाक भेटोयता. हेंच आमच्या मनांत घट्ट धरून इल्लोसो वेळ आमी देवाक दिन वाचुया. ताणें आमकां आपयल्यात ही भेट ताका करूंक आनी हे परी आमचें बागोवनपण आमी सोदूंक. जायते फावटी आमी आमच्या बापाचेर आड गेल्यो. जेन्ना आमी आमच्याच भाव भयणांक गाडयो आनी फोस्ती मारल्यात, जेन्ना आमी तांचेर रागार जालो, तांचें वायट चिंतलो, आनी हे परी दिसान दीस कितले फावटी आमी त्याच आमच्या मोगाळ बापाक पयस केला. तर आमी ह्या वेळार हे सगल्या पातकांचो उगडास करून तांचें बोगसोणें करुया आनी जावं दी ही भेट एक मोगाची भेट आमची सुर्गींच्या बापाक. काळजांतान म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच्या वार मरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो त्या सासणीक जिविताचें जेवण दिवंक आमकां फावो जावच्याक तुजे कृपेन आमची काळजां तयार कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता शास्त्रांच्या शासनाक. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिप्पा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दोकीनी वाटेन जेरुसल्याक तावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटोच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक एथिओपिकार जात्रेक जेरुसल्याक गेल्लो. तो एक इजरो आनी कांडाका एथिओपियेचे राजाच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो.
आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपिकार इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मूं? ताणें प्रतिपाल केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटोच गाडयेक चोडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेली आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताचे तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोडटी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? ओय, जिव्या मनशाच्या प्रित्मेवेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकाक लागून ताका मरणाची कास लायली. तेन्ना ते इजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाच विशीं ओ दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेतां वेतां ते उदकाशी पावले आनी इजड्यान म्हणलें, पोले, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोड आसा? फिलिपान म्हणलें, सगळे काळजान तूं सोत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडये थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी इजडो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतोच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी इजड्यान ताका आनी पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्याक वचो पर्यान शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जाबाब, प्रिथ्वी वेल्या सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. परतून म्हणुया, प्रिथ्वी वेल्या सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांदो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताड्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आडलूंक दिली ना. जाबाब, प्रिथ्वी वेल्या सोमेस मनशांदो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यांदो सगळीं तुमी यात आनी आयकात. म्हज्या खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जाबाब, प्रिथ्वी वेल्या सोमेस मनशांदो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जाबाब, प्रिथ्वी वेल्या सोमेस मनशांदो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार. Soy, 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 soy,
हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो ओ उंडो खातात तो सासणाक जिवो आसतलो. Salve-spora, soy, salve-spora. Salve-spora, soy, salve-spora. Salve-spora, soy, salve-spora. Salve-spora, salve-spora, soy. Sorvespor, तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गलिलयाच्या दोर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चोडून थंय बसलो आनी लोकांचे उरपोंची खोड्यांक मोन्यांक आनी हेरां वायटाकारांक बरोबर आड्डून ताचे सोरशीं आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं तांणी तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरें केलीं. मोनी उलयतात, कोड फुटलोलीं दोड जातात, तोंटीं चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायेलाच्या देवाक पोरकोंडूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हणलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. आयज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवंक खावंक तांकां तांचे कडेन कांयच ना. उपाशीं तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेटाना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिशांनी ताका म्हणलें, तर एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक फावोशे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतलेत? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडी धाकटुली मासळी. तेन्ना ताणें लोकांक दोरनीर बसूंक लायलें आनी 7 उंडे आनी मासळी आपल्या हातांत घेवन देवाक दिनवासून ती मोडलीं आनी आपल्या शिसांक दिलीं आनी शिसांनी 3 लोकांक वांटलीं. सगलीं दादूशी जायसर जेवलीं आनी उरलोले कुडके आनी कोरोण बोर तांणी एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे 3 दीस आमी सांबाळटाव एक केदी तयारी करूंक, एक तयारी कशी आनी कसली तयारी ती तुमकां उगडास आसतलो. कसली तयारी तुमी करूंक सोदता ते 3 दिसांनी? 8वेर जाता ती परब, सायबिणीची परब, निश्कोलोन आंकवार मरी. जायते म्हणटले घडये हें निश्कोलोन म्हणल्यार कितें? म्हणजे आंकवार मरी जल्मली मूळ पातोक नासतना. आनी कित्याक जायत? कित्याक हीच आमी समजोणी घेवंक आनी देवाक दिनवासूंक केदें व्हडलें देणें जें देवान आमकां फावो केलां. पयले सुवातेर त्या आंकवार मुरीक निश्कोलोंक आंकवारी म्हणटा. तुमी घडये
जायते फावटी वाचलां आसलें बायबलाचेर आनी कोण कॅतेकिस्ट आहा हांगासर हांव जाणा तांणी भुरग्यांक सांगलां आसतलें हें मूळ पातोक म्हणल्यार कितें जायत पवित्र पुस्तकार आमकां मेळोन येता देवान आदामाक आनी एवेक रोसलीत आनी कशे पुरी एक बावलें केलें मातयेचें पूण त्या बावल्याक दोळे आसलेत पूण पळोवंक जायनासलीं कान आसलेत पूण आयकूंक जायना आनी नाक आसलें पूण वास येनासलो ते बावल्याक काळीज आसलें पूण उस्कार सुस्कार ताका नासलो तें बेश्टें बावलें मातयेचें आनी ताका आमी म्हणटा हांव जिवीत नासलें म्हणटच बाप सुर्गींचो बाप कितें करता आपल्या जिवाचो उस्कार त्या बावल्याचेर सोडटा आनी हो उस्कार सोडल्या उपरांत ते बावले दोळे उगडटात सगळें ताका दिसता कितें आहा कितें ना तें ताका उजवाड आनी रात कितें तें गोमता कान उदके जातात दुसरे कितें उलयतात कांतारां कोत्तात कितें म्हणटात तें आयकूंक नाक उदकें जाता वास घेवंक आनी काळीज आलता मनशाक मनशांक तो जिवो धरूंक हें बापाच्या उस्काराचेर घडलें आनी हो मोग ताणें ते पयल्या मनशाचो आनी पयले बायलेचो एवेचो तांचे ताणें दाखयलो एक केरी चोरी गोत तांची एकामेकाक आपलें काळीज आपलें मन ते उगडटालेत पूण देवान तांकां एक कायदो घाल्लो एक फळ खायना जावंक तो बागी आहलो आनी ते बागेंत एक फळ मोदी आसलें ताचें फळ खायना जावंक ही इश्टागोट देवाची आनी मनशांची पळोवन तुमी जाणात देवचाराक वायट दिसलें निड्डुकाय जाली ते काय बरें भोंवतात देव कितलो मोग कोत्ता त्या मनशांचो आनी ते जावं आदाम आनी ईव देवाचें आयकोतात बरें कोत्तात हे निड्डुकायेन तो तांकां दोशी करूं सोदता देवाक एक वाटेन आनी त्या मनशांक दुसरे वाटेन उडोवंक हें तें देवचाराचें काम दुसऱ्याचें बरें देवचाराच्यान पळोवंक जायना म्हणटच तुमी जाणात तो देवचार तांच्या मनांत घालता तुमी तें फळ खायत जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातलेत आमी हें पळयता न्हय फकत आदाम एवेचें आमच्या जिवितांत हें व्हडपण आमी सदांच आमी व्हडले म्हूण चिंतता आमच्यो चिन्नां व्हडल्यो आनी हेच खातीर कितलीं झगडीं आमचे मदें जातात तुमी आयकल्यात ह्याच दिसांनी रशिया आनी उक्रेन तांचे मदें झगडीं जातात एकलो दुसऱ्याहून व्हडलो जावंक जाता एकलो आपलो गांव उदीक व्हडलो करूंक सोदता तेच पुरी तुमी आयकलां ह्या दिसांनी इस्रायल आनी ते हामास तांचे मदें कसलीं झगडीं कितलें रोगोत एकामेकाचें ते वारोयतात धाकटुलींशीं भुरगीं तांकां मारतात जिवेशीं जाणटेल्यांक नाटक कोत्तात हें तें निड्डुकायेक लागून हें तें आपलेपणाक लागून हांव व्हडलो तूं आमचो हांव इतलो व्हडलो दुसऱ्याची बेपरवार आमी कोत्ता कित्याक हांव व्हडलो म्हूण चिंतून दुसऱ्यांकूय दाखोवंक तर
देव तांकां पातकांची सोडूंक सोदता पोत्तून आपल्या मोगान घेवंक कित्याक तांचें जिवीत इतलें वायट जातालें एकामेकाक मारतालेत एकामेकाचे थंय झोगडीं आनी तुमी हेंच पवित्र पुस्तकाचेर पळयलां सुरवातेकूच तो केम एक पूत तेच आदाम एवेचो आनी दुसरे वाटेन आबेल तोय दुसरो आसलो केम कितें करता ताका पयस वता आनी जिवेशी मारता आनी देव ताचे ताणें विचारता अरे आबेल खंय आसा हांव म्हज्या बाबाचो राखणदार म्हूण तो देवाक जबाब दिता हें तें वायट भितर सरलें जेन्ना पातोक भितर सरलें जेन्ना मनीस देवाचो कुशीन सरलो देवान ताका कुशीन केलो हें सगलें वायट जावं आमी आपलेंच बरवें पळयता दुसऱ्याक वायट करूंक सोदता जावं बेबदिकाय जावं गाडयो फस्यो आमी मारता त्यो हें सगलें कित्याक येयलें कित्याक आमी देवाचे कुशीन जाल्या देवान आमकां पयसायले पूण हेंच देवाच्यान इतलो मोगाळ बापूय तो ताच्यान पळोवंक जायना जालें देखून तो एक उपाय घेता तांकां पोत्ते आपल्या मोगान हाडूंक आनी हो ताचो मोग आमी चाकूंक खरेपणी आनी हेच खातीर तो आपल्या पुताक संवसारांत धाडूंक एक मनीस कसो तांकां शिकोवंक सगल्या मनशा कुडाक आनी तेच परी खुर्सार मोड सोंसून बापाक एक बापाचे मोग पोत्तून घेवन कित्याक तो हें करतालो बापाचे खोशेक लागून बापायची खोशी आपल्या जिवितांत सांबाळूंक हें तर तो करतलो सगल्या मनशा कुळाच्या काळजांत आनी मनांत तें मूळ पातोक भितर सरलें जेन्ना आदामान तें कोड खेळ्ळें म्हणटच त्याच बापायक जाय आसलें हांव आपलो पूत एके निर्मोळ वस्तुरीच्या कुसफ्यांत जळमूंक म्हणटच जोरी तर तिका मूळ पातोक आसलोलें तें बापाक वायटाक पडटालें कित्याक पातोक आनी बाप बराबर वचोंक जायना हें पातोक एक दुस्मान कसो त्याच बापाचो आनी हे खातीर तो ते आवयक ते वस्तुरेक मूळ पारकांतली वाटायता आनी हेंच आमी म्हणटा निश्कलोन आंकवार मरी म्हणजे ती जल्मली न्हय पातकांत तिच्या जिवितांत पातोक नासलें ती जल्मली कुरपेन त्याच देवाच्या मोगान हे वरवीं तिचे वरवीं आमकां जेजू फावो करता जेजू आमकां शिकोवन दिता आनी आमकां दाखयता ही खरी वाट आनी आपल्या कुर्सार मरणा वरवीं एक नवें जिवीत न्हय तें आदलें जिवीत पातकाचें पूण नवें जिवीत हें नवें जिवीत म्हणल्यार एक मोगाचें जिवीत एकोठाचें जिवीत समजिकायेचें जिवीत आनी हे जिवितांत तो जशे परी जेजून आमकां सबार पावटी पवित्र पुस्तकांत सांगून दिलां आनी दाखयलां हे जिवितांत आमी न्हय एक सुरे आमी न्हय एनिमीज एकामेकाक वायट करूंक पूण आमी भाव भयणां एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाक सांबाळूंक आनी एकामेकाक तें जिवीत जेजूचें
उदीक आनी उदीक दिवंक. ही ती परब निश्कलोन आंकवार मुरीची जेन्ना देवान तिका पातोक मूळ पातोक नासतना विंचून काडली. आनी जेन्ना आमी ही परब कोत्ता तेच आंकवार मुरीची. आनी परब न्हय आंकवार मुरीची म्हणूनच देवान तिका सगल्या मनशा कुडाची आवय केली. एक मोगाची कावय आमकां सांबाळूंक, आमकां वाट दाखोवंक आनी आमकां धीर आनी गोठाय दिवंक. देखून आयच्या दिसा जोरी तर आमी तयारी कोत्ता हे पुर्बेक, आंकवार मुरीचे पुर्बेक, आमचेच काळजांतल्यान, आमचेच मनांत आमी घडोवंक फावो कशे परी हांव म्हजे सर्गीचे आवयचो मोग कोत्ता, कितलो मोग कोत्ता आनी कशे परी कोत्ता. जायते फावटी आमी घडये मुडीत हांव भिकाऱ्याक कितें घालता, वय आमी ते भिकाऱ्याक घालूंक जाय, बरी करनी ती, पूण आमचे कशें कोत्ता फकत तें भिकाऱ्याक कितें थोडेशे पयशे घालून आमी फकत आंकवार मुरीची परब कोत्ता वो आमकां तयार कोत्ता बरें उतर सगल्यांक दिवंक. जशे परी आंकवार मुरयेन आपल्या जिवितांत केलें, कितें केलें. जेन्ना आंज बुडवो तिचे ताई सांगूंक येयलो देवान तिका विंचून काडलें म्हणून, तिचो व्हडलो हुस्को कशे परी म्हज्यान आवय जावंक जाता. हांव गोरकाराक कांय वळखना आजून, पूण आंज बुडवो तिका उजवाड लायता. देवाचें तांय सगलें करूंक जाता. देव सोर पोलीदार तो आमचो रोसनार. आनी तेन्ना आमी जाणात तिचीं उतरां, केरीत उतरां ही आसा हांव सोरपुरवाची चाकून जावं म्हजे लागीं तुज्या उतरा प्रमाणे. ही तिची ल्हानविकाय. हांव चाकून, म्हज्या जिवितांत कांयच बरें ना, हांव फकत चाकरी करपाक देवाची. आनी तितलेंच न्हय, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. म्हणजे तूं म्हजे ताई कितेंय मागोत, म्हजें जिवीत तुज्या हातांत, म्हजें काळीज तुज्या हातांत. आनी हे खातीर तूं सांगता तितलें हांव करूंक तयार. देखून कशे परी आमी मोग कोत्ता हे आमचे सुर्गींचे आवयचो आनी जोनेकल्याचे आवयचो. तिणें केलां तेंच आमी करूंक. तिणें कितें केलां, तिणें पयलीं ओळखून घेतली आपूण चाकवण म्हूण सर्वेस्पराची. आनी म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे जावं दी म्हणजे तिचें उतर तेंच जेजून आमकां उदीक उगडापें केलां. हो मोग दाखोवंक पेल्याचो, एकामेकाक पावूंक, न्हय फकत पावूंक म्हणजे इल्लेंशें कितें दिवंक, हातांत घालूंक वो तोंडांत घालूंक, पूण आमचे जिविताचो वांटो पेल्याकूय आमी दिवंक. एके भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्याक वांटूंक, ताचे तांय तिचे तांय बरें हाडूंक, बरें जिवीत तिणें करूंक, तिच्या जिवितांत शांती हाडूंक आनी एके भाशेन एक नवो एक मोगान ती चलोंक. हें जेजून आमकां शिकयलां आनी तेंच आंकवार मुरयेनूय आमी बारीक तिचें जिवीत पळयता कशे परीन तिणें हें आमकां दाखयलें तें. तर खरी तयारी हे पुर्बेक म्हणल्यार आमी तिच्यो कोऱ्यो धुवो आनी कोरे पूत जावंक, न्हय उतरांनी
पूण काळजांतान आमचें जिवीत आमी दुसऱ्यांकूय वांटूंक, आमचे जिवितांत दुसऱ्यांकूय एके भाशेन स्वाद दिवंक, बरें करूंक तांच्या जिवितांत आंगसो हाडूंक. तर आमी हेच भाशेन तिची भुरगीं जावंक, बरीं भुरगीं, मोगाचीं भुरगीं जावंक आमी तिचेच लागीं आयज आनी ह्या दिसांनी काळजांतान मागुया. प्रितीच्या बाब भयणांनो, जेजूनच आमकां सांगून दवरलां, जंय दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय आसात, कितेंय तें मागोत तांकां मेवतलें. आमी हांगासर कितले आसा? दोग आनी तेगूच न्हय, 10 आनी 20 न्हय, घोडये 100 तर ह्याच उतरांचेर आमचें मन घालूंक, जेजूच्या उतरांचेर आमची मागणी आमी सुर्गीच्या बापाक जेजू वरवीं उच्चारुया. आमच्या पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक चिकटून आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान जे पवित्र सोबेन आयलां तें परचेक जाणवायेन शिकोवंक, तशेंच पवित्र सोबेच्या वावरांत तांकां अदीक वांटो दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजांत धर्म आनी जाती खादी मदें भेदभाव करिनासतना एकवटाचे आनी समजिकायेचे बांदपास बांदून हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या फिरगोसांनी दुसऱ्या प्रांतांतलीं कातोलीक मनशां आनी कुटुंबां आसात. आमी तांचे स्वादीक वचून तांकां आमच्या फिरगोस बांदावळींनी मिसळ करूंक आनी जाता ते परी तांकां आदार दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या विभागांत खेरीत लिंगी जम्याच्या भाव भयणी आसात. लोक जायनासतना बरोबर जियेतात. कांय जाणां पवित्र सोबेन तावन पयस गेल्यान आनी तिचेर आड वावुरतात. असल्या सोबे अदीक समजीकाय दाखोवन आनी मोवाळ जावन जेजूच्या आसण्याचो अनुभव तांकां दिवंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. मागुया आमच्या कॉन्फ्रात भाव भयणां पासत आमचे फिरगोचेन ती तोरेक वरेचो वावर करतात. ह्या तांच्या वावराचेर जेजूचो आशिर्वाद मागुया. आनी खेरीत भाशेन मागुया जी आमची कॉन्फ्रात भाव भयणां सोंपून गेल्यान तांकांय सायबीण उदेशी सुर्गींचें सूख फावो जाल्यार पडून देवा लागीं मागुया. Bom mogará, Bapá,
तुवें जेजू वरवीं आमकां सांगून दवरलां मागात आनी तुमकां मेवतलें दारार मारात आनी तें दार उगडटलें ह्या वेळार आमी तुज्या दारार मारलां आमी तुजे ताई आमची मागणी केल्यात ती आमकां फावो कर तुजे खोशे प्रमाणे हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. प्रितीच्या भाव भयणांनो ही म्हजी आनी तुमची भेट सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जावच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पद मानून घेऊ. मोगार बापा सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समोर पितांव तुजे उगोनीत पदवेन सर्वनेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओलोशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणच्या देवा सोर काळी आनी सर्वतनाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासरीक तरुणांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Who
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इन तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. तुझ्या कुसानी पुरोचे मनमना तोफी तुमला कसोरी सोन्या. सोसाराच्या सोगोनाला आपशी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडे रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. सर्वेस्परा की प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापा, फिलिप नरे आमच्या गुवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक चेंपोर चडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्म दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा सोड वंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. देव कितलो मोगाळ. न्हय फकत ताणें आमकां रोसल्यांत पूण सासणांक ताचे बरोबर जिवंक ताणें निर्मिलां. आनी आयज आमी परबेचो उगडास करता. ताचें कारण आमी देवाचे बरोबर सासणांक जिवंक
ताचे बरोबर ताचें जेजूचें नवें जिवीत आमच्या जिवितांत हाडूंक देवाक काळजांतान दिनवासूया आमी म्हणुया आमचे बापा परगून तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बगोश आनी आमकां ताळलेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवंशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकांतांतलीं निवार कित्याक सोडली पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलां तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सोदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ओ जेजू सुर्गींच्या बापाचो पूत ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी म्हाका खबर ना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Elia
प्रार्थुया. कोंवाड्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणांच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे पुर्बेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो केरीत आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी एकामेकाच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भयणीनो, होच एक घेवन किरीत भाशेन फादर गाल्दीन मोंतेरो आदलो सुपिरियर जनरल पिला सोस्तेसो ताका आमी काळजांतान आज देवाच्या उतराचेर नियाडूंक देवाच्या उतराची मोडणी करून ताणें आमकां निश्कोडूंक गोर सोमवलेले सायबिणीची परब आमी समोर रावता. कशे तरेन आमी ताचेर इमाकुलाद कोसिसांव आमी म्हणटा. आमी कशे तरेन आमच्या जिवितान उदीक अदीक पवित्रपण सारचें तें आमकां ताणें उतरांतल्यान देवाच्या उतरांतल्यान नियाडूंक आदार दिलो. खिरीत फादराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून बरे बरोयकीन ताका राखून सांबाळून म्हूण आमी मागता. बाबूच उतराय तुमी दोची. देवाचें मंदीर पवित्र मंदीर आमकां संवय जाल्या खंय वेता आमी तेन्ना आमी पळयता आयसी दोतोरांगेर वेता आमी जावं इंटेन्सीव केअर युनीट जावं खंयसरूय वेता आतां क्लिनिकांनी वेता तेन्ना आमकां वाडूंक हाडूंक लायतात. तुमी वेदी मुखार येता तेन्ना चोत्राय धरची. हो जागो पवित्र तुमकां जाय ते भाशेन करचो न्हय. म्हणटकूच आमी आतां बरी तरेन नेटयला. आज पयले फावटी फादर गाल्दीन मंदिरान नव्या ह्या वेदीचेर आपले मीस समोरमला. तुमी येतली देवाचें उतर वाचूंक जावं दोन उतरां आमकां सांगूंक. म्हणटूच वेदी मुखार येता तेन्ना तुमी आपले मोचे घालून येवचे न्हय. टोको टोको करून आवाज करीत येतात. थोडी आसात ती आपल्याक जाय ते भाशेन येतात. केन्ना केन्ना तुमच्यो वाणो सूज आसतात. म्हणून चोत्रे दोची आमकां किरीत भाशेन आना ब्रागांसा हेणें वालीस सायड लावतल्या सगळ्या समुदायाच्या वांगड्यांनी पयशे एकठांय करून ही कारपेट आमकां घालूंक ताणें आदार दिला. काळजांतान आमी तांचे आभारी. देव बरें करूं. जायत्यो वस्तू करच्यो आसात इगोर्जेक. आमी त्यो लडू लडू करता तुमच्या सादारान. पूण तुमी त्यो सांबाळच्यो म्हूण आमी मागता. घातल्यो म्हूण जायना. ताचो सांबाळ करूंक ताचें मेंटेनन्स करूंक गरजेचें. उपकार मागतलो आसलो तुमचे लागीं. तुमी वेदीशी येता तेन्ना पवित्र वेदी ती तुमकां जाय ते भाशेन येनाकात आनी केअरलेस जायनाकात. उदीक काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटूंक बऱ्या मनान आमी ही सगळी आमची मागणी करूंक आमी येवया. फाल्यां त्रिदुमाचो निमाणो दीस. फाल्यां सायबिणीचें वेस्प्र. पयले सुवातेर आमी 5:30 वरांचेर आमी वेस्प्र करतले. तेस जातलो. उपरांत आमी वेस्प्र करतले. सांजेचें प्रार्थन आमी करतले. उपरांत मीस साल्व जातली. मीस आनी उपरांत आशिर्वाद जातलो. साल्व जावची ना. आनीक पुर्बेच्या दिसाक 2 मिसां इमाकुलेट सायबिणीचे पुर्वे. पयले मीस 6:30 वाजता आनी दुसरे मीस 8:30 वाजता. चोत्राय दोची. म्हणटकूच पयले मीस 6:30 वाजता, दुसरे मीस 8:30 वाजता की 8 वाजता लोकांकूच खबर ना. जावं सायबा मुद्दम म्हणलेलें पळोवंक. म्हणटूच 6:30 वाजता थिंगासर फोन काडटा कोण तरी. म्हणटूच 6:30 वाजता आनी 8 वाजता चोत्राय दोची 2 मिसां आसतली सकाळच्या वेळार. देव बरें करूं. आतां आमी साल्व करतले.
आमचे खातीर विनवती करपाक येवता वर मारी सर्वेस्परांची देवा मुनिसांच्या तुझ्या मुताक पावतोस त्या वैदिवची खाती त्याच मुताचे मरण आदी फळेस तुझ्या दोळ्या मुखार धरून आग्वार मारी तुवें गुरू स्वभावान निष्कळूक केली आणि तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुझ्या देवीची वितात घेतली एक तुझे उपरून रोसणे खातीर संतोषाच्या वाड्यांनी आमी तुका वखणटा आणि तुवें आमकां निर्विराय तेका तुझी पयमीक पावते भाशेन आमी करच्या आमकां एक मारये मायेचे विडोने दिसान दिसो देखील निर्मळानी पवित्र करून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मोवी देवाचो आदार आसून सदांकाळ आमची ताय गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216 T29.